सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीन टायगर रिझर्व अधिसूचित करपाची शिफारस केल्या। टायगर रिझर्व 2 टप्प्यात करचो म्हणून उच्चाधिकार समितीन म्हटला। ताका लागून गोंयांत वाघ नात ते भायल्या राज्यांतल्यान येतात ह्या गोंय सरकारान केल्ल्या दाव्याक धपको बसला। गोंयांतल्या वाघांचे प्रकरण 15 डिसेंबराक सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणे घेतले। उच्चाधिकार समिती हे विशींचो अहवाल न्यायालयात दवरतली। उच्चाधिकार समितीच्या ह्या शिफारसीक विरोधकांनी येवकार दिलो। वाघांचे संरक्षण तसेच जैवविविधताय सांबाळपा खातीर टायगर रिझर्व जावप सामको गरजेचो आसा। टायगर रिझर्व करून म्हादय साल्वार करपाक येता अशें तांचें म्हणणें। म्हादयचे कितें जाता आनी वेलकम इट टुडे इन डिटेल जेन्ना फेज 1 सांगलेलें आसा इम्प्लिमेंट करपाक विथीन 3 months गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आफ्टर दिस ऑर्डर्स इज इम्प्लिमेंटेड इमिजिएटली आनी फेज 2 जे पळय आहा हितूनय टेक्निकली इट इज सेट दॅट यू ऑल्सो कन्सिडर म्हादय एज वेल। सो म्हाका दिसता जे हॅबिटेशन आहा हांकां सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन effectively we are protecting the tigers. It has to be by taking all the people into confidence. हे सगळे जायन म्हाका दिसता हे मुखार a tight slap on the government that was trying to defend a decision that was anti-tiger, that was anti-establishment. आणि म्हाका दिसता आज सुप्रीम कोर्टाचे CC कमिटीचो रिपोर्ट दिला they are coming and we fully believe that this government will implement it. सगळ्यांनी रिलेटेड आहा तांचेर हे अपशकून येना आनी तांचोय आमी विचार करपाची गरज आसा। सो कोर्टान वचून फुडें आमी ते चॅलेंज करतले काय एक प्रॉपर रिहॅबिलिटेशन पॅकेज और तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचो प्रॉपर जागो डिसायड करतले सायंटिफीक बेसिसाचेर हे ऑप्शन सरकाराचे फुडें आहा। म्हाका दिसता सेकंड ऑप्शन सरकारान बरे भशेन सायंटिफिकली आनी लोकांचो फायदो कसो जाता ते चिंतून ऑप्शन बेगीन डिसायड करून दवरपाची गरज ना। CEC रेकमेंडेशन जे सुप्रीम कोर्टान दिला हे गोंयच्या सरकाराचेर तोंडार थापट दिला। आमी सांगता डिक्लेअर इट एज टायगर रिझर्व आनी इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज MOEFCC परते सांगता डिक्लेअर इट एज टायगर रिझर्व। हांवें एक क्वेश्चन घाले पार्लमेंटान क्वेश्चन मांडलें हांवें ताणें म्हाका रिप्लाय केलो की आमी गोंयच्या सरकाराक सांगलां डिक्लेअर। सो गोंयचो सरकार कित्याक डिले करतालो आनी फोटी कित्याक मारतालो? दॅट मिन्स हांचेर दबाव आशिल्लो बिकॉज नॉट डिक्लेअरिंग टायगर रिझर्व इज एडवांटेज फॉर डायवर्शन ऑफ म्हादय। टायगर रिझर्व डिक्लेअर करा म्हादय आमच्यान साल्वार करपाक जाता। सो हे सगळो सोल्ड आउट सरकार हांव म्हणटा पळय SOS हो पळय भाजपा सरकार आसा गोंयचो SOS सोल्ड आउट सरकार। आमचे सगळे जमनीय विकल्यो आमचे न्हंयोय विकल्यो आमचे फॉरेस्टूय विकले। सो दीस रिपोर्ट ऑफ CEC इज अ सिल्वर लायनिंग वेलकम बाय द पीपल ऑफ गोवा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।